पळया कितके त्रास जाता ते चलपाक सुद्दां हांगसरल्यान अशें म्हणून मुर्ती घेवन आमी सकयल देंवपाचें हांगसरल्यान. आयज आमी सांतेरी देवळा कडेन हे विसर्जन हांगा विसर्जन करता. दर चवथीक हांगा हांगसरले स्थानीक येवन किंवा फोंडेचे अख्खे फोंडेचे म्हटल्यार जाता हांगा येवन गणपतीचें विसर्जन करतात. पूण तुमकां एक गोश्ट सांगची म्हटल्यार हो पळयात, हो कचरो पळयात आनी ना हांगसर स्टेप बांदलेले आसा ना हांगसर कांयच ना. फाल्यां सकाळीं जेन्ना आमी हांगा विसर्जन करपाक येता तेन्ना हे परिस्थितीन आमी देव पुजता घरा कडेन, त्या देवाची मुर्ती आमी घरा कडेन ती आरती करता, पुजता त्या देवाक आनी त्या देवाची मुर्ती आमी ह्या धरती उदकान ह्या कचऱ्यान हाडून सोडपाची, कितें करपाचें अशें. तर ह्या मुन्सिपाल्टीक आनी ह्या जी आमची हांगसरली जे हे आसा पंचायत आसा, खांडेपार कुट्टी खांडेपार पंचायत आसा, हांगसरलो तो पंच आसा, हांगसरलो तो सरपंच आसा, मात तरी लज धरात, मात तरी लज धरात आनी हें काम करात बेगीन. अक्षरशः हो सगळो हेच सगळो वाठार सगळो हे जाल्लो आसा, कचऱ्यार बुडलेलो आसा, सगळे कचरो हांगा येवन एकत्र जाल्लो आसा. तर हांव मागता ह्या पंचायती कडेन की जाता तितके बेगीन, आयज चवथीक चड दीस उरलेले ना, हांव मागताय सरपंचा कडेन, हांव मागताय सेक्रेटरी कडेन, हांव मागताय पंचायती कडेन की तांच्यांनी ताबडतोब ह्या गोश्टीचेर तांच्यांनी ताबडतोब निर्णय घेवन हांगसर जाता तितके बेगीन हांगा स्टेप्स घालपाक जाय आनी हांगसरलो वाठार क्लीन करपाक जाय. जायना तुमच्या कडेन जाल्यार आमकां सांगा, आमी करून दाखयतात.